पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पंचायत वाठारांत आचारसंहिता लागू निकाल 12 ऑगस्टाक मतदान 10 ऑगस्टाक 18 ते 25 जुलै मेरेन अर्ज भरपाक मुजत। बनावट डॉक्युमेंट वापरून हडजूणची एक प्रॉपर्टी लाटपाच्या प्रकरणात एसआयटीन एस्तेवेन डिसोजाक धरलो। एफआयआर नोंद 7 जणांचेर आरोप मोहम्मद सोहेल शफीचोय आस्पाव। काँग्रेसीन आपल्या 5 आमदारांक व्हेले चेन्नई। सोमारा राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेकच येतले परत। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नव्या सीएलपी फुडाऱ्याविशीं खंय जातली चर्चा। कथित वीज घोटाळ्याचेर सुनावणी अटळ। माविनाक थाकाय ना। माविनाचो डिस्चार्ज अर्ज मडगांव स्पेशल कोर्टान मारलो भायर। 26 जुलयाक सुनावणी। इंडस्ट्रीवाल्यांक लाईट, रस्ते, उदका सारख्या बारीक सारीक गजालींचो त्रास जावचो ना। वर्सा भितर गजाली तडीक। मुख्यमंत्र्याचे उतर इंडस्ट्रीचे हाल मात चालूच। म्हापशा ट्रॅफिक पुलीस बऱ्यान साल्वार। सेल्फ एक्सिडेंटाचो पंचनामो करतना स्पीडीन येवपी कार एक्सिडेंट जाल्ल्या व्हॅनीक आदळ्ळी। ड्रायव्हरा आड रॅश ड्रायव्हिंगाची केस। आणि हडजूण पोलिसांनी शिवोले केरे मे महिन्यात जाल्ल्या घरफोडीच्या प्रकरणात 5 जणांचे टोळयेक उखलले। महाराष्ट्र दिल्लींतल्यान अटक। टोळयेचो साळगांवच्या घरफोडींत हात।